काल मडगावचो डिफेक्टर आमदार टर्न पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरान 7 कोटी रुपयाचो इल्युमिनेशन प्रोजेक्ट मडगावान अनाउन्स केला. ते बी खंय अनाउन्स केला, तो जेन्ना म्युनिसिपालिटीन गार्बेज कलेक्शन ड्रायव्ह इनॉग्रेशन करपाक गेल्लो थंय रस्त्याचेर अनाउन्स केला. आता प्रश्न असो पडटा की तांचे सध्या काउन्सिल काय इज नॉट इन फोर्स, तांचो टर्म काबार जाला, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केला, जाल्यार इतली घाई गडबड कित्याक? आणि सगळेच प्रोजेक्ट मडगावान तुमकां इतले घाई गडबडीन सध्या कित्याक हाडपाक जाय? मडगाव ऑलरेडी इतले इश्यूज आसा. पार्किंगाचो इश्यू आसा, ट्रॅफिकाचो इश्यू आसा, सिवरेजीचो इश्यू आसा, सॅनिटेशनाचो इश्यू आसा, इलिगॅलिटीज आनी इरेग्युलरिटीजाचो इश्यूज आसा. हे जे सगळे अँटी सोशल एलिमेंट्स हांगा चालू आसा ते सगळे जाग्यार घालपाचे सोडून, ते सगळे कामां अर्दुकुटी सोडून नवे नवे प्रोजेक्ट हाडप कोट्यांनी रुपया मोडून घाई गडबडीन सध्या हांगा चालू आसा. आता मे बी इलेक्शनां लागीं येता म्हणून लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाक हें चल्लां आसतलें की आपूण डेव्हलपमेंट करता म्हणून, आनी ताका आतां खबर आसतलें की इलेक्शनां जातकीर तो घरा वचपाचो आसा. सो मे बी ह्या कोट्यांनी रुपयाचेर कमिशनां खावून रिटायरमेंट प्लॅन बी करपाक सोदता काय कितें, असो हातूंत मोठो प्रश्न पडटा. कित्याक आमी हालींच पळयलें, थोड्या म्हयन्या पयलीं मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या गार्डनांत जी 2 स्टोरेड बिल्डींग येवपाची आशिल्ली, ताचो स्टेटस अपडेट कितें आसा तें आमकां कांय खबर ना. मास्टर प्लॅनाचे 2041 कितें जालें तें आमकां खबर ना. जो ओल्ड फिश मार्केट आसा ते हायड्रॉलिक पार्कीन येवपाचें आसा, थंय आमी आयकलां की सारकी स्टडी करनासतना वर्क ऑर्डर काडून दिल्या म्हणून. आनी जो ओल्ड बस स्टॉप आसा, बस स्टँड आसा आमचो मडगावचो, थंय तो पयर फूड कोर्ट हाडपा खातीर इन्स्पेक्शन जालां, ताजेर आमकां कांयच क्लॅरिटी ना. सो अशी सगळी अंधाधुंदी हांगा मडगांवान सध्या डेव्हलपमेंटाच्या नांवाचेर चालू आसा. आता जेन्ना तुम्ही 7 कोटी रुपया मोडटात तेन्ना एक तो सारको बऱ्या प्लॅटफॉर्माचेर तो अनाउन्स करपाक जाय. आनी आमकां मडगांवकारांक वी हॅव गॉट फूल रायट टू नो हो प्रोजेक्ट कितें, ताका टेक्निकल बेस कितें आसा, ताका पयशे कितले लागतले, ताका बाबा लॉंग टर्म इम्पॅक्ट ताचो कितें आसतलो, तो मेंटेन कोण करतलो, हें खबर आसपाचें आमकां इट इज अवर रायट. ते तांच्यांनी आमकां पयलीं सांगचें. दुसरें, एका हेवटेन आमदार म्हणटा की प्रेझेंटेशन लोकां खातीर दवरलां म्हणून, दुसऱ्या हेवटेन तो म्हणटा की वर्क ऑर्डर ऑलरेडी दिली म्हणून. प्रेझेंटेशनाक आनी कित्याक घेवपाचें मागीर टायमपास करपाक थंय? हांव परत एकदां सांगता, हांव सदांच म्हणटा की पब्लीक कन्सल्टेशन इज अ मस्ट. हांव गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीजाक आतांच सांगता की तांच्यांनी आमकां मडगांवकाराक एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रेझेंटेशन दिवपाकूच जाय, बेगीनच्या बेगीन दिवचें. तातूंत भितर मडगांव आमचे कितलेशे आर्किटेक्ट आसा, इंजिनियर आसा, टावन प्लॅनर आसा, हेरिटेज एक्सपर्ट्स आसा, स्टेक होल्डर्स आसा आमचे, सगळे मडगांवकारांक आपोवन तांकां प्रेझेंटेशन दिवचें, सारकें इन डिटेल प्रेझेंटेशन दिवचें. मारगांव डिजर्व्स ट्रान्सपरंट प्लॅनिंग अँड पब्लीक कन्सल्टेशन, हें आमी डे वनाच्यान म्हणटा. हांव परत एकदां म्हणटा की आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना, पूण हो जो अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट चल्ला कोट्यांनी रुपया मोडून, ताजे आमी अगेन्स्ट आसा आनी ताजेर आमी सदांच आवाज काडटले.